महालक्ष्मीचा साजरा करता तुम्ही तो कसं सांगू शकता? एक बरी गोष्ट ही की शिरसाई गावची हे जागरूक देवस्थान श्री महालक्ष्मी देवस्थान हे पंचायतन हा आणि वार्षिक माघ शुक्ल तृतीया या दिसा उत्सव बडो दबाज्यान आमी मनयतात. शिरसईकार सगळे जे भाविक आहात हे या महाजन या देवस्थानाचे आहात. कितें हांव एक देवस्थानाचो ह्या अध्यक्ष उमाकांत पुंडेकर म्हजें नांव. कितें संबंध आयज सकाळच्यान महालक्ष्मीची जी पाद्यपुजा 10 जाणांचे गाराणे जाले उपरांत पाद्यपुजा चालू जाली. अभिषेक जालो. अभिषेक जाल्यार लघुरुद्र जालो. लघुरुद्र जाल्या उपरांत दनपारां तिचे महाआरती जाल्यो. महाआरती जाल्या महानैवेद्य जालो. महानैवेद्य जाल्या उपरांत बरोबर आमी 3 ते 3:30 दरम्यान ही पालखी आमी देवळा भोंवती काडटा. ही पालखी बरोबर आमची संबंध गांवभर भोंवन शिरसईक संबंध रावंड मारून जी हर व्यक्ती कडेन ओटी कार्यक्रम आखून हे देवस्थानाक पुन्हा प्रस्तावित करता. बरोबर रातची आमी 1 ते 1:30 दरम्यान ही पालखी पुन्हा देवस्थानात पावता. देवस्थानात पावल्या उपरांत मागीर सुवासिनी तर्फे त्याचो पालखी परत देवस्थाना भोवती म्हणून ते सुवासिनी तर्फे म्हणून दिवजोत्सव साजरो जाता. दिवजोत्सव साजरो जाल्या उपरांत मागीर आमी हे आमचे दशावतारी नाटक जाता. हे दशावतारी नाटक सकाळी 6 मेरेन चलता आणि हो जात्रेचो उत्सव ह्या तरेन आमी हांगा शिरसेन मनयता. कितें आनी जात्रेचें वैशिश्ट्य म्हणजे कितें पूर्वजाच्या काळान हे देवस्थान हांगा शिरसेन आसलें. कितें आनी तेजे उपरांत हे बाटाबेटीचें कार्य 1600 शतकान हे धारगळ हितून त्या लोकांनी तेन्ना घेवन ती मुर्ती थंय स्थापीत केल्या. थंय शिरसईकारीण महालक्ष्मीन वळखता आणि तेजे देवस्थान ह्या गांवच्या लोकांनी कितें हांगा देवस्थान मागीर कितें केलें एक जागृत देवस्थान म्हणून ही महालक्ष्मी स्थापन केली 1995. कितें 95 स्थापन केलं तोपर्यंत आयज हो 30वो वर्धापन दिन जत्रोत्सव म्हणून आयज पर्यंत आमी मनयतात. जत्रोत्सवातून सगळ्या लोकांचे सहभाग बरें जाता आणि आयज ही पालखी तुम्ही पळयता आसतल्या लोक कशे ओटी भरतात. आगोरच्यान आमचे वर्साचे हितून तयारीन रावतात लोक. कितें हे जात्रेक येवपाक आणि हे जात्रेचे वैशिष्ट्य म्हणजे 3 दीस आमचो हांगासर कार्यक्रम चलता. पयले दिसा जात्रे सुरू जाले का दुसरे दिसा सत्यनारायण पुजा आसता. सत्यनारायण पुजा जाल्या उपरांत सत्य नाटक आसता. नाटक जाल्या उपरांत तिसरे दिसा ही महानवचंडी म्हणून आमी हांगा घातली वता आणि महादेव जाले कारण महानैवेद्य आसता आणि ते महानैवेद्य संबंध मागीर देवस्थाना भोवती आमी पालखी मिरवणूक काडटा आणि हेची आमची मागीर सांगता जाता. इतलें हे वैशिष्ट्य हे आमच्या शिरसई गांवच्या आणि ह्या देवस्थानाचे धन्यवाद.